मार्केटाच्यान उलयता विनोद शिरोडकर. आमी आतां सदांच सांगता पुरमेत म्हणटा तो गोंयांत एक नांव आसा पुरमेत. पुरमेताचें फेस्त पुरमेत लोक कितें कितें हाडून घरांत दवरपाचें तें आमचें पावस पडचे पयलीं एक दोन म्हयने पयलीं काडून सगळें हें करता म्हणजे सामान हाडून दवरता. मेन म्हणजे तें पयलीं आमी तोरां खळां घालता, मागीर सुकी बांगडे, मागीर मिरसांगो म्हणजे मसालो हें सगळें हाडून आमी दवरता. म्हणजे कित्याक लागून फाल्यां आमी एक तुका पावसाक नुस्तें मेळना तेका लागून सुकी बांगडे तोरां हें घालून दवरतात आनी मागीर तो मसालो काडटात. मिरसांगो व्हरून तो मसालो करप म्हणजे घरगुती मसालो तो करता. सगळें हाडून तें मागीर दवरप आनी पावसा मागीर खंय भायर सरना चडशे. लोकांक फक्त कितें जाय आमी घरा कडेन केल्लें तें पुरमेत तो सगळो आमी घरा करून खावपा जाय म्हणून लोकांची एक पयलीं पसून पुर्तुगेज टायमाच्यान एक पुरमेत आतां सगळे भाज्या फेस्त जाता तेका नांव म्हणजे पुरमेत जाता फेस्त. टोटल म्हणजे आमी आनी कांय एक दवरना म्हणजे एक अशें जाता पेज करतली तोराचो एक तोर खातीर अशी रूच येता तेका लागून ती तोर दवर तेच पेज बसून तुका पावसाक म्हणजे चड वता चड म्हणजे नुस्तें आनी नुस्त्याची कडी बीन करपाक कोण भानगडी पडना. तशी सुकी सुंगटाची कडी अशें म्हणून सगळें आमी एक करून एक घरांत दवरता तें पुरमेत फेस्त म्हणटा तेका. आमकां मडगांव मार्केटांत आतां इतलें वर्सां जालीं आमकां एक पावस पडत 2 म्हयने म्हणल्यार एक पुरमेताचें हें सामान सगळें व्हरून दवरता आनी मडगांवकारांक हे मार्केटांत खूब आमकां फायदो जाता. आनी पयलीं भशेन आमी आतां फेस्तांनी कोण घेवन वचना सामान. पयलीं सामान फेस्तांनी घेवन वयताले आतां तें वचना कोण. ते मडगांव मार्केटांत आमकां पयलीं गिरायक जाता देवादेणी आमचें बरें चलता. हेका लागून ते आमी पुरमेस्ता फेस्ताची एक थोडीशी तुमकां सांगपा पडटा. म्हाका एक लोकांक एकच सांगपाचें आमी पुरमेस्ताचे सगळें सामान एक्चुली A to Z म्हणटा तसलें म्हणजे मडगांव लोकांक कितें जाय तें पावसाक कितें जाय न्ही तें सगळें रेडी करून दवरलां. कोणेन सपोज विसरलां आहा न्ही तेंच्यांनी मडगांवां न्यू मार्केटां येवन तें घेवचें. आनी आमचो रेट बीन भरपूर सवाय आसा ऑल ओवर गोंया पेक्षा आमचो मडगांव मार्केटान रेट सदांच कमी आसता. तेका लागून हांव सगळ्या लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमी मडगांव मार्केटान आनी एक खरेदी करात. देव बरें करूं.